मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता. देवाचे मोगाळ सांबाळून आमचेर येतोले आडकोडी परस व्हड आमी पळयता. इजायास प्रवादी ताची आडकोड ताचे भितरूच आसली. म्हटल्यार तो म्हणटा, हांव मेळो मनीस, कसलें हें ओद्रूस म्हजेर आयलोलें आसा. तो स्विकारता, आय एम नॉट वर्दी टू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड. देव म्हाका आपयता आनी म्हाका असलो वावर करूंक जावचो ना देवाचो, हांव तयार ना. सो ताची आळको ताचे भितरल्यानूच येता आनी तो पयस रावंक सोदता देवा कडसून. पूण देव आंजबडव्याक धाडून ताचे ओंठार इंगळो लायता आनी ताका पवित्र कोत्ता. तर तो मागीर स्विकारता आनी म्हणटा, वय हांव तयार आसा, म्हाका तूं धाड. आमी पळयता तो देवाचो मोग अनुभवता, हे बोगसणें काकूत अनुभवता आनी आपलो आख्खें जिवीत देवाक दिवंक तो तयार जाता. अशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्या सिसांक उगडास कोत्ता की जेन्ना तुमी म्हजे बरोबर आसात, तुमी म्हजे सारके जावंक वावरात. आनी म्हजे सारके जावंक वावरात म्हटल्यार जेजू तांकां सांगता, जे परी ते म्हजी मस्कऱ्यो कोत्ता, जे परी म्हाका दुमाळो दिता, तुमकांय तो सोंसचो पडटलो. हो विरोध तांकां भायल्यानसान येता, दुसरे तांचो विरोध कोत्तले. आनी हेच तो तांकां सांगून तयार कोत्ता की जेन्ना अशें घडटा तुमी भिवपाचें न्हय, पूण म्हजेर विश्वास दवरा, हांव आसा तुमचे सांगाता. तुमचे जिविताचे फुडलें पावल मारून फुडें वसात आनी तुमी म्हाका परगट करात. आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. तर आमकां आयची वाचपां हेच सांगता की आमकां देवाचे मोगान काकुतीन आनी बोगसण्यान भरलेलें आसा. तर आमी आमचें पावल फाटीं मारूंक न्हय, पूण फुडलें पावल मारून देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आमी वावरूंक. तोच आमकां नितळ निर्मळ कोत्ता, तोच आमकां पवित्र कोत्ता. तर हेच पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक आमकां एमिसान आदार मागुया.